नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. बायलांक सक्षम करपा खातीर अनुकूल अशी शासन प्रणाली भारतांतच आसा अशें मत उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी उक्तायलां. दिल्ली विश्वविद्यालयांत मिरांडा हाऊस हांगा आयोजीत केल्ल्या भारतीय संसदेंत बायलांची भुमिका ह्या विशयावेल्या एका परिसंवादांत उपराष्ट्रपती उलयताल्यो. भारतीय लश्करांत चुलयो व्हडा उमेदीन काम करतात. दादले वांगडा बायलां लेगीत समान तरेन काम करतात हे खातीर तोखणाय करपा सारकी गजाल आसा अशेंय तांणी म्हळें. Contribution this man of destiny Shri Narendra Modi has made for Bharat. Look back last 3 months only, don't go behind. We had such a successful organization of G20. Where did we have it? In Bharat Mandapam, one of the 10 topmost convention centers of the world. What did we negotiate? Delhi Declaration. What did it indicate? We got African Union as a member of G20, a global impact. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां नवी दिल्लींतल्या प्रगती मैदानाचेर आयोजीत केल्ल्या वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 ह्या प्रदर्शनाचें उक्तावण करतले. 3 दिसांच्या ह्या प्रदर्शनाचें आयोजन केंद्र सरकाराच्या खाद्य उद्योग मंत्रालयान आयोजीत केलां. भारतांतली समृद्ध भोजन संस्कृती संवसारभर पातळावपाच्या हेतान ह्या प्रदर्शनाचें आयोजन केलां. ह्या प्रदर्शनाक देशभरांतली 23 राज्यां तशेंच विदेशांतल्या कांय संस्था मेळून 1200 आस्थापनां वांटो घेतली. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी आपल्या पुर्तुगाल भोंवडेर काल भारतीय समुदाया वांगडा संवाद साधलो. ह्या कार्यावळींत पुर्तुगालचे विदेश मंत्री जुआनो कॅब्रिनो हांणी वांटो घेतिल्लो. भारत आनी पुर्तुगाल ह्या 2 देशां मदले संबंद घटमूट करपा संदर्भात दोनूय मंत्र्यां मदीं भासाभास जाली. तांणी दोनूय देशां मदीं थेट हवाई संपर्क, उद्देग वेवसाय ह्या सारकेल्या विशयांचेर चर्चा केली. दोनूय देशांतल्या राजनितीक संबंदांत 50 वर्सां पुराय जातात ते निमतान खासा योगदान दिवपाचें आवाहन विदेश मंत्र्यांनी भारतीय समुदायाक केला. तृणमूल काँग्रेसीच्यो लोकसभेंतल्यो खासदार महुआ मोइत्रा आयज लोकसभा शिस्त पालन समिती मुखार चवकशी खातीर हाजीर रावपाच्यो आसात. मोइत्रा हांच्या आड कथीतरित्या लाच घेवन संसदेत प्रस्न विचारिल्ल्याचो दुबाव आसा. ह्या प्रकरणाचेर ही चवकशी सुरू आसा. मोइत्रा हांचे कायदो सल्लागार जय अनंत हांणी हे विशीं म्हायती दिली. कमेटी का राइट है डिसाइड करना कि क्या होना चाहिए क्या होना नहीं चाहिए. ना मैं, ना आप, ना कोई तीसरा व्यक्ति बता सकता है कि कैसे होना चाहिए कमेटी का काम. वो तो सिर्फ कमेटी तय करेगी. तो उसमें मेरी तो कोई टिप्पणी नहीं है उस पर. खुश और ना खुश होने का कोई सवाल नहीं है. ये मामला बहुत गंभीर है, सीरियस इशू है. और मैं केवल मेरी विनती यही है कि सच बाहर निकलना चाहिए. इसके बियॉन्ड मैं ना कुछ चाहता हूँ, ना मेरी कोई एक्सपेक्टेशन है. स्वतंत्र भारताचे पहिले घरमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल हांचो देशाचो एकचार आनी अखंडताय तिगोवन दवरपाक मोलाचो वांटो आशिल्लो. ह्या तांच्या वावराची दरेक नागरिकान सदांच याद दवरपाक जाय अशें आदले उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू हांणी सांगलें. राजभवनांत आयोजीत केल्ल्या 8 राज्यांक आनी 5 संघ प्रदेशाच्या स्थापणूक दिसाच्या यादस्ती कार्यावळीचें उक्तावण केल्या उपरांत श्री नायडू उलयताले. Different languages, different dresses, different traditions, different festivals, but we are all Indians. Irrespective of caste, creed, sex, religion, and religion, we are all Indians. Indians first and Indians last. We are Indians first, then Savians, then Marathis, then Bengalis, then Telugus, then Punjabis, then things like that. First, we are all sons of this great nation, Bharat. Today, we should remember yesterday was the birthday of Sardar Vallabhbhai Patel, the Iron Man of India, the unifier of India. Because 565 princely states
independence. They were all brought together by Sardar Vallabhbhai Patel. Reorganization Commission 1953, weaving this diverse independent political unit into a cohesive nation was a Himalayan task, which was accomplished by the first Home Minister of India, Lord Sardar Vallabhbhai Patel. या कार्यवळीक राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय, आंध्र प्रदेश संगमाचे ए. दुर्गाप्रसाद, कन्नड संगमाचे मल्लिकार्जुन बदामी, मल्याळी असोसिएशनाचे के.आर.एस. नायर, बेती गुरुद्वाराचे अध्यक्ष हरविंद सिंग धाम, गोंय तामील संगमाचे एस. शिवरमण हाजीर आशिल्ले. राज्यातल्या फेरीबोट सेवेत ह्या फुडें शुल्क लागू करतले अशी माहिती न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी प्रसारमाध्यमांक दिली. फेरीबोट सेवे खातीर पुराय गोंयांत समान मोल आकारतले. दुचाकी खातीर 5 रुपया जाल्यार 4 चाकी वाहना खातीर 40 रुपया शुल्क आसतले. म्हयन्याळी पास येवजणे लेगीत चालीक लायतले. ह्या खाला दुचाकी खातीर म्हयन्याक 50 रुपया आनी 4 चाकी वाहना खातीर म्हयन्याक 600 रुपया अशें मोल दिवचें पडटलें. पास आनी तिकेटां गॅसवेचेर आशिल्ल्या एका प्रणालीचेर लेगीत उपलब्ध आसतली अशी माहिती मंत्री फळदेसाय हांणी दिल्या. गोंयांत सुरू आशिल्ल्या 37व्या राष्ट्रीय खेळां सर्तीचे फाटभुंयेर पेडे म्हापसा मैदानाचेर 5 नोव्हेंबर दिसा जावपा आशिल्ल्या योगासन सर्तींत वांटो घेवपी खेळगड्यां खातीर दिवचले खासा कार्यशाळेचें आयोजन केल्लें. राष्ट्रीय सर्तींत गोंयचे खेळगडे भांगरा पदक जोडटले असो विश्वास कार्यशाळेचे आयोजक योगासना स्पोर्ट्स असोसिएशनाचे सरचिटणीस संदेश बाराजणकर हांणी उक्तायला. ह्या सर्तींत गोंयचे 11 खेळगडे वांटेकार जातले अशी माहिती तांणी दिली. एसएजी आणि जीओए म्हणजे ऑलिंपिक असोसिएशन हांच्यांनी आमकां पूर्ण तेंको दिलो आनी प्लेयरांची आमी जवळ जवळ 25 दीस जाले हांगासर मेहनत घेता. ताच्यान पयलीं 30 दीस डे कॅम्पान तांची प्रॅक्टीस आमी घेतिल्ली. आतां 11 प्लेयर्स गोंय साकून 6 चलयां आनी 5 चले पार्टिसिपेट जातले नॅशनल गेम्साक. आनी पयले फावट आमी पार्टिसिपेट जाता सिनियर नॅशनल्साक आनी तयारी जी आसा ती जोरदार आसा. 4 ऑफिशियल्स तांचे फाटल्यान कोच म्हणाच किंवा तांचे आर्टिस्टीक कोच म्हणाच आणि मॅनेजर असे 4 ऑफिशियल्स तांचे फाटल्यान आसतले आणि एकंदरीत सगळ्यांच्या सहकार्यान YICGची EC टीम जी आसा आणि एकंदरीत प्रेसिडेंट आमचे VM प्रभुदेसाई सर आसा यांच्या सगळ्यांच्या मार्गदर्शनात ही टीम जी आसा ती निश्चितूच ह्या 37व्या नॅशनल गेमींग गोंय राज्याक मेडल हाडून दितले हातूंत मात्तूय दुबाव ना. सगळ्यांकडे मागणी करता की भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर 5 तारीख ते 9 तारीख पर्यंत कंपाल स्पोर्ट्स विलेजान येवचे आणि योगा एथलीट्सांक आमच्या सपोर्ट करचो. सगळ्यांक देव बरें करूं. GCCIचे अध्यक्ष चंद्रकांत गांवस हांच्या फुडारपणाखाला नेमिल्ल्या शिष्टमंडळान गोंयचे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स विकास गावणेकर हांची पर्वरी सचिवालयांत भेट घेतली. राज्यांतल्या लॉजिस्टीक भागधारकांक सतावपी समस्ये विशीं अध्यक्ष गांवस हांणी गावणेकर हांकां निवेदन सादर केलें. हे बसकेंत कांय म्हत्वाच्या मुद्द्यांचेर चर्चा जाली. तांच्या ह्या भेटे खातीर अध्यक्षांनी समाधान उक्तायलें तशेंच पुराय सहकार्याचें आश्वासन लेगीत दिलें. गोंयांत सुरू आशिल्ल्या 37व्या राष्ट्रीय खेळां सर्तींत बायलांच्या फुटबॉल सर्तींत यजमान गोंय पंगडान अखेर एक जैत मेळयलें. वास्कोच्या टिळक मैदानाचेर जाल्ल्या हे खेळांत गोंय पंगडान चंदीगड पंगडाक 3-1 गुणांनी हारयले. लॉंगिंग बॉल आनी स्कॉश सर्तीचें उक्तावण काल चिखलेच्या इंडोर मैदानाचेर जालें. बुधवारा कंपाल जलतरण तलावांत केरळचो जलतरणपटू साजन प्रकाश हांणी दादल्यांच्या 200 मीटर बटरफ्लाय सर्तींत विक्रम प्रस्थापीत केलो. गोंयांत सुरू आशिल्ल्या ह्या सर्तींत महाराष्ट्राच्या खेळगड्यांनी जलतरण, टेबल टेनिस, कुस्ती, रोईंग, ॲथलेटिक्स, टेनिस आणि तायक्वांदो ह्या खेळा प्रकारांत पदकांची लयलूट केल्यात. आता मेरेन 145 पदकां महाराष्ट्रांत मेळून राष्ट्रीय खेळां सर्तींत आपली पयली सुवात राखून दवरल्या. तातूंत 56 भांगरा, 44 रुप्या आणि 45 कांस्य पदकांचो आस्पाव आसा. गोंयांत आतां मेरेन 35 पदकां मेळयल्यात. तातूंत 2 भांगरा, 7 रुप्या आणि 26 कांस्य पदकांचो आस्पाव आसा. संवसारीक क्रिकेट करंड सर्तींत भारताचो आयज श्रीलंके वांगडा
श्रीलंका पंगडा आड खेळ सुरू आसा. भारतीय पंगडान पयली फलंदाजी घेवन खेळ सुरू केला आनी माणी खबर हातात आयली तो मेरेन भारतीय पंगडान 21 षटकांत एक गडो वगडावन 126 धांवड्यो केल्यात. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.